आमी आसा आतां पिलवान पेडे हांगासर आनी पेड्यान हांगासर ही फाटल्यान दिसता ती ही मेन पायपलायन वसनोरच्यान येयल्ली ही पायपलायन ही एंटर बार्देश म्हणजे म्हापसा कलंगूट पर्वरी हे सायडीक वचपी ही व्हडली मेन 1000ची ही पायपलायन ही हांगासर बस जाल्ली आसा 2-3 वरां जाली म्हणजे सादारण आतां आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळा ते हितून 2:30 सुमार ही बस जाल्या आनी हे सगळे उदक जे कितें आहा ते सगळे उदक सकयल वतात पेड्यान कामर खाजन हांगासर मेन जो NH 66 हायवे थंयसर ते सगळे अख्खे धोपार कमारभर उदक सगळे हायवेचेर वयल्ले आसा गाडयो सगळ्यो येतात ते ट्राफीक पासून जाम जाल्या गाडयो जे मेन हायवेसून गाडयो येतात ते येवपाक तांकां खूब ट्राफिकेक स्लो थोड्यो गाडयो बंदूय बी पडल्या मेनली सांगपाचें म्हणजे हे जे मेन पायपलायन आहा हें जे उदक जे बस जावन जे हें जालां हें अशेंच जर चालू उरलें जाल्यार फुडें सगळ्या पेड्यान कामार खातीर सगळ्याच एरियेकूय बी उदक वचून सगळें हें जातलें आनी आतां रातचे बीन जेन्ना ट्राफिकेक पासून खूब त्रास आसा हे जेन्ना ज्यो PWD हांगासर बेगीनच्या बेगीन येवन हांगासर कितें तरी त्यो म्हणजे तो उदक बंद करून कितें तरी ठोस उपाय काडचो म्हूण हे लोकल लोकांची मागणी आसा हे म्हाका दिसता केन्ना ते हांव नको मेन पायपलायन कॅनलाची सारकी फुटलेली सगळी हायवेर उदीक गेल्ली आहा आनी गाडयो बंद पडटा कितें करता वचोंक वाट ना आमकां गाडयां गव्हर्मेंटान कॅनलाचे हे करचें ही आतां ही मेन व्हडली पायपलायन न्हू व्हडली पायपलायन हे फुटला आसता खंय हे आतां पळय हांगा सारकें हेच आतां उदीक हायवेर वयता सर हे खंयसर आतां भरलेलो आहा सर्वीस रोड हायवे भरला न्हू तरी मेन हायवे तोय अर्थ एक सायड भरलेली आहा आतां कितें 2-3 वरां जातलीं म्हाका दिसता हे उरात जो हे सगळे आख्खे तो असो हायवे भरतलो म्हाका दिसता न्हू आतां गव्हर्मेंट आहा तो बेगीन हे करचें काम कितले 2 वरां तरी 2-3 वरां जातलीं म्हाका जातली म्हाकाय हांव गाडयेन थंयसून येयला न्हू तेन्ना एक लायन सर्वीस रोड आसली भरलेले तरी गाडी सुट्टाली आनी आतां न्हू पळयत जाल्यार सगळेच मेन हायवेर येयले उदीक हे आतां खंयसर ही एरिया ही खंयसर एरिया ही पेड्यान भिलो आयज हांगासर ही मेन उदकाची व्हडली पायपलायन फुटलेली आसा 3:30 सुमार ही घटना हांगा घडलेली आसा आनी सगळ्याक हांगासर उदीक भरलेलें आसा हायवे पर्यंत उदीक सगळें हायवेचे पर्यंत उदीक पावलेलें आसा दुसरी गोश्ट म्हणजे हें जर आतां जर आमी हांगा कोणी घातलें लोकांक खबर आहा की हें सगळें पावसाळी उदक म्हणून पूण हें पावसाचें उदक न्हू ही पायपलायन मेन पायपलायन ही उदकाची फुटलेली आसा हांगासर झरी कडेन म्हणटात पळय थंयसर मिलवान सो हेची बेगीन कितें हें करचें हेची वेवस्था करची नाजाल्यार हें बंद करचें तो नाजाल्यार तो वाल तरी बंद करचो लायन बंद करची नाजाल्यार राती वेळ खूब डेंजर आसा आतां हांव थंय वयर फुडें हांगासर शॉपां आसा एक हॉटेल आसा आमचो बार रेस्टॉरंट आहा थंय पर्यंत वयर उदक पावलां रातभर जर हें चालू उरलें जाल्यार वयर पर्यंत 12 भितर उदीक पावतलें ट्राफिक लोकांक मेन लोकांची गैरसोय जाल्या ट्राफिक मेन म्हणजे ट्राफीक हांगासून सरी रोडार ट्राफिक येवंकूच मेळना प्लस हायवेचेर 2 व्हिलरूय येवंक मेळना इतकें उदीक भरलेलें आसा सो प्लीज हें पळोवपाचें इतकी आमची रिक्वेस्ट आहा तुमचे कडेन स्टुडंटा खातीर पेड्यांचें नांव श्यामसुंदर फडते